सरकारी सेवेंत आसतना मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या बायल भुरग्यांक नोकरी दिवपाच्यो 698 केशी सरकारान फाटल्या 6 वर्सांत तडीक लावन नेमणुको केल्यात। ह्या वर्सभरांत सरकाराकडेन 100 अर्ज आयल्यात। खात्यांनी रित्यो सुवाती नाशिल्ल्यान अजून 56 केशी उरल्यात। मंगळारा सचिवालयान जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री पर्रीकारान 90 जाणांक ह्या येवजणे खाला नोकरेची नेमणूक पत्रां दिली। The compassionate appointment scheme was centralized in the year 2007 in personnel department. Total cases we have received so far is 949 cases, and so far we have settled 773 cases till today. So from 1/4/2012 till date, we have cleared 321 cases. These cases we have distributed in 3-phase manner, sir. In first phase we have cleared 114, second phase 108, and third phase 99 cases, sir. We are having backlog of around 176 cases, sir. And I hope, sir, with your active support, we will able to clear all the backlogs, sir, within 1.5 years. But by December this year, 2014, there won't be anything up to 31st March 2014 left. एका वर्सा भितर तो सगळो कितें तो बॅकलॉग हाडपाची गॅरंटी हांव दिता। तितले आमी हाडटले बॅकलॉग सोडून काही डिफिकल्ट इश्यूज। उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या तिकिटां खातीर काँग्रेसी भितर खूब लॉबिंग सुरू जाला। दिल्लीसावन प्रुडंटाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वरिष्ठ काँग्रेस फुडारी आनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस लुईझीन फालेरो दक्षिण गोयची काँग्रेसीची उमेदवारी आपल्याक मेळची म्हूण खर यत्न करपाक लागल्यात। उत्तर गोयचे कुवाडे मत अजून सुटना। ही जागा कोणाक मेळटली हे दोनूय पक्षांक अजून धड खबर ना। मात राष्ट्रवादीन आपलो भरवसो विष्णू वाघाचेर दवरला। लोकसभा वेंचणुके खातीरची आचारसंहिता लागू जावपाक आतां कांय दीस उरल्यात। भाजपान आपले दोनूय उमेदवार जाहीर केल्यात, मात सदचे भशेन काँग्रेसींतले कोफुसांव सोंपून सोंपना। दिल्ली अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कचेरेन चल्ल्यात त्यो हालचाली पळयल्यार वरिष्ठ काँग्रेस फुडारी लुईझीन फालेरोन दक्षिण गोंया खातीर पेंगट बांदला। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार सध्या काँग्रेसीचे फ्रांसीस सार्दीन दक्षिण गोंयचे खासदार आसात। अशे परिस्थितीन तांकां तिकेट दिनासतना लुईझीनाक तिकेट दिवपा खातीर लॉबिंग चल्ल्या। विचारल्यार मात लुईझीन फालेर अशें कांय ना जो निर्णय घेवपाचो तो हायकमांडान अशें म्हणटा। ताचे कांय लागींचे इश्ट मात आमी तयारेक लागल्यात हें मान्य करतात। उत्तर गोंयची परिस्थिती मात रहस्यमय जायत चल्ल्या। उत्तर गोंयचे कुवाडे काँग्रेसीन लायला उत्तर गोंय राष्ट्रवादीक वचचे न्हय म्हूण नेट। राष्ट्रवादीचे थळावे फुडारी म्हणटात तिकेट आमचीच, मात दोनूय पक्षांक तिकेट आपल्याकच मेळटली म्हूण भरवसो ना। खंयच्याच इत्सूक उमेदवाराक अजून आश्वासन ना। मात राष्ट्रवादीच्या दिल्लीच्या फुडाऱ्यांकडेन उलयतकच ते वेगळेच गणित सांगतात। तांकां उत्तर गोंय आपलेच म्हूण विश्वास आसा। राष्ट्रीय पक्ष म्हूण मान्यताय दवरूंक आमकां 5% मतां जाय। ते खातीर 6 राज्यांनी वेंचणूक लडोवप बंधनकारक आसा। गोंय सोडल्यार दुसरे कडेन वेंचणूक लडोवपाची परिस्थिती ना। काँग्रेसय ही गजाल समजता आनी तांकां ती मान्य आसा। सध्या दिल्लींतलो सूर पळयल्यार उत्तर गोंय जिखपाचेर दोनूय पक्षांचो भर ना। दक्षिण गोंया विशीं मात ते खूब गंभीरपणान विचार करतात। दुसरे वटेन गोंयान राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारी खातीर विष्णू वाघाचेर विश्वास दवरून आसा। मात जो मेरेन काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कोफुसांव सोंपना तो मेरेन हे विशयाचेर कसलोय निर्णय घेवपाक विष्णू तयार ना हे ताचे लागींचे उलयतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। लुझोफोनियाच्या कामाच्या वादा उपरांत आता कॉन्ट्रॅक्टरांच्या बिलांचे प्रकरण वयर सरता। सिम्प्लेक्स ह्या मुखेल कॉन्ट्रॅक्टराकडेन गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांची 18 कोटींची बिलां अडकल्यात। तातूंत JCB वाले धरून कितल्योशोच सप्लायर एजन्सी आसात। काचाबूल जाल्ले सगळे जाण पयशे उडय म्हूण बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमार तळ ठोकून आसात। सिम्प्लेक्स म्हणटा तांचे 20 कोटी सरकाराकडच्यान येवपाचे आसात, मात कॉन्ट्रॅक्टरांक विस्वास ना। ते म्हणटात सिम्प्लेक्सान तांचे पयशे भलतेच कडेन घाल्यात। 15 बोलो थे, तुम 10 बार बोला रहे हो हमारे को सुधा परिपथ बना रहा है। का आपका खुद एमडी वो दिन ये इधर ये आया था, वो बेटा 2 दिन में पैसा देगा करके क्या समझ का ये लोगों को लायबिलिटीज करके बोल रहा है हमको। तुम बोला था 2 दिन में पैसा देगा, 2 दिन में रुक जाओ करके बोलता तुम। लुझोफोनिया गेम्स सोंपल्यो। आता एक प्रकरण आनी वाद तकली वयर काडटा।
बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमाचें काम सिम्प्लेक्सान बाबत आनी घाईन केलां म्हूण मिडियांतल्यान खबरो येवंक लागल्यात. प्रुडंटानूय हो रिपोर्ट हाडला. सरकारान सिम्प्लेक्साची बिलां आडोवन दवरल्यात म्हूण आतां सिम्प्लेक्साचे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर काचाबूल जाल्यात. सिम्प्लेक्सान ह्या कॉन्ट्रॅक्टर आनी सप्लायरांची सुमार 18 कोटींची बिलां फारीक करपाची आसात. सिम्प्लेक्स कोफुसांवां करता म्हणून तांकां हुस्को. सिम्प्लेक्सा कडेन येयले ते म्हणटा आमकां एसएजीन पेमेंट दिवंक ना म्हणून, पूण आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी तांची आशिल्ली आमकां पेमेंट दिवपाचो. आमी आमच्या पेमेंटाक आयिल्ले आसा आनी ऑलमोस्ट आतां 15 दीस जाले आमकां नाचयता की आयज दिता फाल्यां दिता म्हणून. आमकां जबाबदार अशें सिम्प्लेक्सान दिवपाचें. सिम्प्लेक्स काम म्हणटा ते आज दिता फाल्यां दिता. आतां जाले 2 म्हयने जाले. हांगा स्टोन सप्लाय केल्ले आमी. इवन ब्लॉक्स आमी हांगासून तांकां आमी दीस रात 24 hours हांगा तांकां आमी ग्रावंडार रेडी करून दिल्ले तांकां आमी. पूण आयज म्हणसर आमकां पेमेंट काम मेळना. प्लस म्हाजे सप्लायचे उरले, प्लस वेंडरचे उरले, प्लस हेजे लेबर सप्लायचे पेमेंट दिवंक तेंच्यांनी. नायट काम करून आतां म्हाजें एक्सक्वेशन काम करून ऑलमोस्ट जून जुलायन काबार जालें, पण ऑलमोस्ट आतां म्हाजे ऑलमोस्ट 80-90 lakhs अजून पेंडींग आहा फ्रॉम लास्ट 6 months. एसएजीन तांकां जवळ जवळ ह्याच सायटीचेर म्हणजे बांबोळी सायटीचेर जवळ जवळ मोर दॅन 10 to 15 crore रुपीज त्या लिस्ट बेजिसाचेर तेंच्यांनी पेमेंट केलो तांकां. पूण तो एकय पयसो एकय वेंडरा कडेन पावना. तेन्ना आमकां फोर्सफुली आनी ब्लॅकमेल करून की ये काम करो नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा अशें म्हणून म्हाजे कडसून काम करून घेतलें आनी आजुनय 1 रुपया ना. आमी बँकेच्यान लोन काडल्या. हे आमकां चेक दिता ते चेकूय बाउन्स जाता आनी आमचे कडेन कॉपी आहा. गोंय खेळा प्राधिकरणा कडच्यान 20 कोटीचो पेमेंट पडपाचो आसा अशें सिम्प्लेक्स म्हणटा. ते पयशे पडटले आनी कॉन्ट्रॅक्टराची बिलां क्लियर करतले म्हूण सिम्प्लेक्स सांगता. खरें म्हळ्यार सिम्प्लेक्सान काम अर्दवट आनी बाबत केल्ल्यान एसएजीन पेमेंट आडावन दवरला. इसके बाद देखना पड़ेगा. मेरे को एसएजी के पास से आज मैं बोल रहा है नियर अबाउट 20 crores के ऊपर एसएजी के पास मेरा पेमेंट आना बाकी है, which is excluding of my security deposit. मात ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सिम्प्लेक्साचेर विश्वास ना. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात तांच्या नांवान हे पयलीं पडिल्लो पेमेंट सिम्प्लेक्सान भायले भायर गोंया भायल्या दुसऱ्या प्रकल्पांचेर घालो. तांचे थोडे प्रोजेक्ट गोंया भायर चालू आसा, सो तांच्यांनी हांगासलो पयसो सगळोच थंय डायवर्ट केला. बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमाचें काम बाबत केल्ल्यान सरकारान सिम्प्लेक्साक पेनल्टी घाल्या. एसएजीन तांचो पेमेंट स्वता कडेन दवरला. दुसरे वटयां बिलां क्लियर जाले शिवाय कॉन्ट्रॅक्टर बांबोळेच्यान हलपाक तयार नात. ह्या कोफुसांवांत फुडल्या नॅशनल गेम्साचे ह्या प्रकल्पांच्या कामाचो दर्जो कितें आसतलो हो नवो प्रस्न आतां उप्रासला. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.